राखून दवरपा जाय म्हूण आमी शेत सांबाळलें। हांव सदां सांगत हांव शेत सांबाळपा ना, शेत सांबाळपा जाय जा मनीस आहाय ते उलयताय ते आमी शेत रोवपा आहाय, शेत रोयल्यारय हें सांबाळटलें। कित्याक रोयता आसतना लिंब पुत्ता मागीर नुस्तें येता, नाजाल्यार लिंब ना जाल्यार तें नुस्त्याक जाचना। सो वी आर कीपिंग इट क्लीन। आनी नुस्तें आमी नुस्तें म्हणटा तें दोन भाशेन नुस्तें आहा, थोड्या नुस्तें आहा आनी हाजनां नुस्तें आहा। हाजनांय सांबाळटाय आमी। आमगे प्लॅन आहा मुखार सगळे रिवर दोडे सगळे तुगेले हें बांदपाक, सगळे हें बांदपाक प्लस शेत सांबाळपाक एग्रीकल्चर सांबाळ बांद सांबाळ आनी तोडी आनी हाजन सामान कुडतर मातसो आनी 50 वर्सां कांय प्रॉब्लम हें नुस्तें सांबाळपाक आमगे प्लॅन आहा मिशन आहा। आनी तेका लागून देवान आमकां असो मनीस तयार केला, तेच भाशेक मनीस तयार केला, म्हजे भाशेक मनीस तयार केला जो एग्रीकल्चर सांबाळटलो। आनी सांबाळूंक जायना, आय थिंक इन फ्युचर वी नीड टू फायंड वेज टू मेक इट सस्टेनेबल। भुरगे आहाय ते एग्रीकल्चरान रावपाक, शेत सांबाळपाक, तोडी सांबाळपाक ते भाशेन सिस्टम करून दवरपा जायो। आनी मुगे प्लॅन आहा, आमगे सगळ्यांक एकठांय जायन एक प्लॅन आहा, एक लेगसी दवरपाक। कुडतोरे गांवांत आदल्यांनी एन्सेस्टर्स ड्रीम तेगेली आमगे आदल्यांगे स्वप्न आसलेलें कुडतोरे हें उरपा भाताकोडो तें सांबाळपा आमगे काम जाता। सो वी लूक फॉवर्ड इन हॅविंग आनी 50 वर्स देखून तेज्या माय देखून 50 वर्स काय ना 100 वर्स पासून सारकें उरलेलें। आमी हेरिटेज सायट जावं बायोडायवर्सिटी बी सगळें सांबाळलां। आय हॅव टेकन द फोर फ्रंट। म्हाका ऑब्जेक्शन देखून आसली, ती ऑब्जेक्शन देखून सायडीक दवरून आमी म्हाका सदां हें शेत सांबाळलें। गव्हर्मेंट कितें हेल्प बी करता? गव्हर्मेंटाक काय हेल्प ना, गव्हर्मेंट सुद्दां नुस्तें दिता, सिडलिंग्स दिता। आयज चोय फांक पडल्याची तितू हें पडल्याची चोय। सो आमगे हें आहा, आमगे परंपरा सांबाळपाक आमगे प्लॅन आहा आनी तें सांबाळून आमी मुखार देखून वी वील फायंड वेज एंड मिन्स हाव टू डू इट। सद्या पयलीं चड चोणक इल्लेंच पडलें, पूण केटला रोव मागीर तुगे किलापी पितोड भरपूर पडला तिंगा राश दीस पडटा। आनी हें नुस्तें आमकां सगळें चड पडलां, बरें पडलां। आनी हे पाटी आमी कितें केलां म्हणजे सगळे शेतकार मोगान एकठांय रावले आनी सगळे आंटकेले 90 आंटकेले आनी सगळे आंटिलां नुस्तें आनी इकलो ना। म्हणून परत 3000 एक आंट घेयला आनी सगळे थोडा डिस्पेस बांदपाचो आनी कितें तो डिस्पेस पयलीं भाशेन आमकां चड डिस्पेस जायना। पयलीं आमकां भरपूर डिस्पेस जातालो, कित्याक आतां चड डिस्पेस जायना कारण म्हणटा तें आमगे गांवचो आमदार आमकां ट्रॅक्टर फ्री दिता, मागीर तुगेलें मेशिनां शेत लिवपाची ते सगळे आमकां पयशे काट ऑफ जाताय आनी जायतो फायदो जाता। हेजे आतां आमकां फकत थोडे बांदपाक आनी शेतां उदक लावपाक तितले पयशे जाय पडटाय। आनी दुसरो आमदाराक एक रिक्वेस्ट आमगेलो गेले ते पाटी आमी थोडे वगडा घायला आनी आख्खें चिकोल काडलो आनी हे पाटी आनी थोडोसो उरला, तेणें आमकां प्रॉमीस केलां तें उदक सुकोवन सारकें तेणें सांगिल्लें ते भाशेन आनी एक 25-30 वर्सां मागीर कामां करूं नाका। म्हळ्यार फकत तो चिकोल मातशें इल्लोसो ताण शेतकारांक बरें पडटे भाशेन दिवपाचें, कितें हेर म्हणटा तेगे सगळे मेशिनां ट्रॅक्टर सगळे आमकां आसताय आनी कितें आनी कसलो आदार आहा जाल्यार आमकां पावता। तेका लागून आमकां चड डिस्पेस जावपा वचना आनी सगळे शेतकारूय म्हाका स्वता हे पाटी हॅप्पी आहाय, कित्याक नुस्त्या म्हाका स्वता 3000 म्हळ्यार 500 हजारां सुमार एक आंट्या पडटलें नुस्तें आतां। आनी ते भायर आनी मारपा उरलां, आमी हाफू मारलां आयज एक पेसू मारल्या। दुसरें कितें चड नुस्तें पण तें इबाड करून फायदो ना न्ही, तेका लागून दुसरी पाटी मारपा जाय। सेकंड फेज मारतलो तेन्ना तुमी लोकांक दितले? ना, परतून तेच शेतकारांक हाडटले, तेच आंटकार आनी मायज जावपा ना, फकत परतून ते 90 आंटे थंय घेता जाल्यार ते शेतकारांक घेवपाचें आनी व्हरपाचें। हे पाटी आमी ते भाशेन ट्रेडिशन केलां, पूण सगळें हें केदो जाता हें शेतकारांक एक कोट आहल्यार जाता। आनी दुसरो एक म्हाका मुगे एक पॉयंट कितें ऑक्शन कोता न्ही आमगेले ते थोड्या ऑक्शनांनी ते मातशें तूं हें घे, कित्याक ते जानवरां करूंक लायताय, पूण ते आतां जावपा जाय ते माया थोड्या ऑक्शन आनी मानशी ऑक्शनां ऑक्टोबरान जावपा जाय। ते टायमार तुका ब्रीड घालूंक मेळटा, जानवरां ऑक्शन केलें जाल्यार तें ब्रीड घालूंक मेळना आनी 3 म्हयन्यान नुस्तें मारूंक मेळटा आनी तेजो ब्रीड तो मेळना। तेजे पयलीं ऑक्शन घेवपा जाय, मामलादार हें करना तो एलावड करना, म्हणटा तें माया थोड्या ऑक्शन जावपा जाय तो ब्रीड तुवें घालूंक जाय न्ही मोठ जावपाक। मागीर थोडे
कुडतरी कारेंकोपला कडेन सगळे व्हरताय कुडतरी खंय तें सगळ्यां परस निगूत चड म्हळ्यार तें हें आनी वर्सां एकू पाटी आनीक आमी ते जुलय 31 बंद करताय आनी मागीर तें उदक शेतां दिताय आमी सगळे शेतकारांक कितले शेतकार आहे तुम्ही? शेतकार आतां 98 केले सद्या हे आमी आतां गेलो हे सगळे शेत 90 केले तेजे थोडे आहाय ते कितें जाल्यार थोडे भायर भायर आहाय ते शेत रोयनाय आनी हे पाटी कितें केलां आमी डिसिजन घेयलां कोण आतां मुगे शेत कोण दुसरो रोयता तेका देखून आनी दिल्या हे पाटी पण कितें जाता शेत रोयताय तेंकां हाय दी म्हण ह्या फाटी विकना तुम्ही? ना ना शेतकारांक हाय दी म्हण सगळें आतां शेतकारांक कोणा पडटा तें कितें आमी गेला कितें जाता नुस्तें हें केलें आनी हें केलें नुस्तें शेतकारांक कांय पडना तेका लागून हे डिसिजन घेयलां फर्स्ट टायम डिसिजन घेयलां सगळें हाड करपा पयलीं करता तेशें करून पयलीं अशें करताले आनी कितें आतां ते पयशे आहाय ते मातशें शेतां आमकां चड डिस्प्ले जाता एक उदक लावपाक 200 जाता हांडी हाडप 3-4 हांडी आहाय चड डिस्प्ले जाता आतां शेतकारांक कितें बरें वयर सकयल आतां शेतकारां आमी हें करून हें करताय पयसोनींग येता फकत ते एनवायरमेंट चोवपा हे आज भुरग्यांक कोणाक चोवपा मेळना आदले तेंपार एक गांवांक हे भाशेन थोडे आसताले आनी ते माताले आनी तें सगळें काबार जालां आनी फकत तुगेलें हिंगा कुडतोरी हें चलता आनी चोवपा देखून उमेद येता हांव सकाळ म्हूण येता कित्याक तें माताय तें चोवपा उमेद सुबेज येता म्हूण हें आनी हूंय गोंय आनी हूंय चोयल ना कुडतोरी जात ते भाशेन तुवें तें निश्त्या देखून चोयल जाल्यार आनी जात कित्याक हे ते एनवायरमेंट सांबाळटाय म्हूण तुवें कुडतोरी गांव चोयल जाल्यार तो एनवायरमेंट सांबाळ्ळा थोडे देखून साप आहा तेंगेले न्हूय साप आहा सगळें साप आहा आनी तूं निस्त्या मेळप म्हळ्यार हेज मुखार हें ट्रेडिशन तेमी सांबाळून दवरल्यार बरें जातलें आनी हें तुमी देखून सगळ्यांक दाखोवन गांवांनी हें परतून रिवायव करपाक सगळ्यांक ट्राय करपाचें हे थोडे कित्याक हांव हिंगा कितलीं वर्सां जालीं हांव येता चड वर्सां जालीं हिंगा तुगे चिकोल ना प्लास्टीक ना कांयच ना इतलें क्लीन आनी तें फीश देखून इतलें क्लीन सो पोल्युशन म्हणटा तें आमगे हे थोड्या रायतोड म्हणटाय दिसता मायतोडे हिंगा एब्सोल्युटली नो पोल्युशन आनी थिंग सकयल देखून गेले जाल्यार एवरी इयर थिंगाय वयता हांव नॉर खासान म्हणटा थिंगा आनी नुस्त्या चोवपाक कितें उमेद येता हेज भायर म्हाका दिसना तुमी देखून फुडें वयताय थिंगा तेशें आनी हूंय चोयता तुम्ही पळयतात GNH.